समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सावाला कार्यक्रमाक तुमका स्वागत. गेले त्या दोन संवाद कार्यक्रमांनी आम्हाला पिवाना विषयांत आम्ही संवाद चलयलो आसा. गेले त्या संवाद कार्यक्रमांत बंटवळचो विनय आनी ताची होकल लाविटा लागीं आम्हाला पिवान दिनांतल्यार कार्य चाप्पे जाता गी म्हणून. आनी ताच्या आदलो संवाद कार्यक्रम आसलो सोरो दिनांतल्यार आमची कार्यक्रमां सोलोवंक साथ दी गी म्हणून. ह्या दोनी कार्यक्रमाक बरी प्रतिक्रिया आयल्या. पयल्यान पयले हांव विक्षण केल्ल्या सर्व विक्षकांक अभिनंदन पाठयता. आनी तशेंच जायत्या जाणांनी तुमी ह्या विशयांत तुमची प्रतिक्रियाय दिल्या. ती दोनी रितींची. केवल प्रशंसा मात्र न्ही, थोड्यांनी तांचे चिंतप अशें कित्याक म्हणून विचारलेंय आसा. देखून सगळ्यांचो आभार मानता. जायत्या जाणांनी पळयल्ले कडेच तांचे कॉमेंट्स घाल्ले आसात, जावंक पुरो फेसबुकाचेर या इतर खंयच्या कडेन पळयल्ले थंय. जायत्या जाणांनी ईमेल केल्ले आसा म्हाका, वॉट्सॅपार मॅसेज धाडिल्ले आसात, फोन केल्ले आसा. अशे वेगवेगळ्या रितींनी ह्या विशयांत प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. हांव कोणाचें नांव सांगूंक वचना, पूण तांतले थोडे विशय काण घेवन आयच्या दिसा संवाद न्ही बगार एक ह्या संवाद कार्यक्रमाक समाप्ती म्हणले बरी हो हे कार्यक्रम तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पयल्यान पयले म्हाका आयिल्ल्या सवालां पैकी एक सवाल आशिल्ले ते कितें म्हणून सांगल्यार हे धार्मीक कार्यक्रम म्हूण सांगल्यार भावार्थ, समर्थ आनी सवालां ह्या कार्यक्रमांत आम्हाला पिवाना विशयांत कित्याक उलय जाय गे म्हणून, ह्या उलोव येता गे म्हणून. आनी ताकाच संबंद जाल्ले आनी एक सवाल आशिल्ले, दोगी जाणारी व्यक्तीच. आनी एक सवाल आशिल्ले, तुमी आम्हाला पिवाना विशयांत सांगलां, देखून पवित्र पुस्तकान त्या विशयांत कांय सांगलां गी अशें म्हणून. देखून पयल्यान पयले ह्या संवाद कार्यक्रमांत समर्थ आनी सावलां हातूंत आम्हाला पिवाना विशयांत कित्याक संवाद करीत आसलो गी म्हणून. आम्हाला पिवान एक विशय, हो विशय वेगवेगळ्या अँगलांतावन कोणातावन आमी पळोव येता. राजकीय दृश्ट्यान पळयल्यार, ह्या आडळत्याच्या दृश्ट्यान आमी पळयल्यार सरकाराक व्हड आदाय हाडचो ह्या आम्हाला पिवानातावन. थोड्या राज्यांनी ते निषेध केला, हेर थोड्यांनी चलता, पूण खंय निषेध केला खंय आसा सगळ्यांनी हाचे कारभार चलता. आनी सांगाताच आमी हो विशय सामाजीक रितींनी पळोव येता. सीदा सांगचें तर खंयच्या घरांत आम्हाला पिवान आसा त्या घरच्या भुरग्यांक पळयतना कळटा तांची मनस्थिती कसली गी म्हणून. हेर भुरग्यां संगी तांणी वेता आसतना एका रितीचे कीळ अरिमे, इन्फिरियॉरिटी तांचे थंय आसता. कित्याक म्हळ्यार आपल्या घरा बापय गी आनी कोण गी अशें आसतात. देखून तांकां तकली उखलून हेरां बरी गौरवान घनान इल्लेशें जिवंक कश्ट. आनी सांगाताच हो विशय आमी आर्थीक दृश्ट्यान पळोव येता. सगळ्यांक न्ही, पूण आम्हाला पिवान बली जाल्ले मनीस आम्हाला पिवानाक तांच्या घरांनी तांची आर्थीक स्थिती ती मस्त पाड जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. आतां पळोवचें तर हो विशय धार्मीक दृश्ट्यान पळोव येता गी ह्या संवाद कार्यक्रमांत उलयत आसलो गी म्हणून. हाका जाप म्हाका बेंगलोर तावन एका मानेस्तान धाडिल्ली
एक प्रतिक्रिया आले म्हळ्यार तुम्ही आम्हाला पिवाना विशयान सांगला त्या विशयान पवित्र पुस्तकाचे काय दाखले असल्यार सांगल्या बरें आसले म्हणून. देखून पवित्र पुस्तकांत हाका संबंध जावन जायते दाखले रेफरन्सेस आसात. तशें म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तक आमच्या समर्थीची बुन्याद. आमी हर एका संगतीक पवित्र पुस्तकाक वेता आनी पवित्र पुस्तकाचे मार्गदर्शन घेता. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवाचें उतर. आनी ताका देखून देवाच्या उतरांत जर तर ह्या आमाल पिवाना विशयांत उल्लेख केला तर ह्या संवाद कार्यक्रमांत तो विशय आमी उलोवच्यांत कांय चूक ना म्हणून म्हाका भोगता. देखून पवित्र पुस्तकांत आमाल पिवाना विशयांत कितें म्हळां पयलें पोरण्या सोल्ल्यांत कितें म्हळां म्हणल्या विशयांत आमी आयकुया. तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तकां आसा जाल्यार तुम्ही तो उक्तो कर्ण म्हजे सांगाता फॉलो करी येता. ना तर उल्लेख तुम्ही बरोवन दवरून उपरांती तुम्ही वाच येता. पयल्यान पयले पवित्र पुस्तकांतले पोरण्या सोल्ल्यांतले उल्लेख तुमच्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षिता. आतां सांगता आसतना पवित्र पुस्तकांत इतलेच उल्लेख आसचे न्ही, हांवें थोडे मात्र काडल्यात. आणखी जायते उल्लेख आसात पूण थोडे उल्लेख हांवें काडल्यात ते तुमच्या मुखार दवरूंक अपेक्षिता. पोरण्या सोल्ल्यांत मुन्यो पुस्तक आसा. जायते फावटी ह्या दिसांनी मुणयांचें पुस्तक म्हणटात. ह्या पवित्र पुस्तकांत ह्या पुस्तकाक नांव आसा मुन्यो, प्रोवर्ब्स. मुणयांचें पुस्तक न्ही, मुन्यो. ह्या पुस्तकांत 20वो अध्याय आनी वळ अशी म्हणटा. दाकारोसू हंकारी सोरो लढायेची मार. हाका बुलता तो शाणो न्ही. आमी पळयता थोडे फावटी सादो मनीस पूण खंय इल्लेशें आमाल घाली जाल्यार ताणें उलोवची रीत विंगडत आसता. एका नमण्याची सकत ताका येता, स्पिरीट येता आनी तो सादो मनीस आसलो त्या वेळार ताचें उलोवणें आनी ताचें वर्तन विंगडत आसता. आनी त्या वेळार ताणें उलोवची उतरां ताचेर ताका संयम आसना देखून जाय म्हणून न्ही पूण ती ताचे तावन ती उतरां वळटात आनी थोडे फावटी ती लढायेक कारणीय जातात. जर तर ताजे आमाल देवले उपरांत आमी ताच्या लागीं विचारल्यार तो या ती अजा पावता हांवें तें म्हणूंक वचूना म्हाका कळीत ना म्हणटात. अशें म्हूण सांगल्यार ह्या आमाल पिवनाच्या प्रभावाखाला आसली मनशां ती कांय उलयतात म्हूण थोडे फावटी तांकां तें कळीत आसना. आनी थोडे फावटी त्या वेळार सादो मनीसय राय जाता आनी ताज्या उपरांत व्हडलो धनी जाता आनी तांच्या उलोवण्यांत तें आमकां पळोवंक मेळटा. देखून मुन्य पुस्तक 20वो अध्याय वळ 1. आनी तेच प्रमाणे आमी जर तर मुखार गेल्यार मुन्य पुस्तक अध्याय 23 हातूंत आमकां पळोवंक मेळटा. उतरां अशीं आसात आनी मुन्य पुस्तक म्हूण सांगल्यार आमकां कळीत आसा साल्मावराय जाणवा एक नांवाडलेलो व्यक्ती जावन आसा आनी ताच्या वेळार ह्या जाणवायेच्या संगतीक जायतो फाटीं दिल्लो आनी संवसारांतली जाणवाय ती आपणावचे प्रयत्न केल्ले साल्मावरायान आनी तशेंच ताच्या आस्थानांत ताच्या राज्यभाराच्या वेळार केल्लें तें पळोवंक मेळटा. आनी वो मुन्य पुस्तक म्हणटात काय म्हणसाले हे मुन्य पुरा ताच्या काळार ते सांगता गेल्ले आनी जायते ते ताचे थावन आयिल्ले म्हणून. कितें आसो ह्या मुन्य पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा 23वो अध्याय आनी वळ 20वी अशें म्हणटा. बेबद्यांचो आनी मांस खावग्यांचो सांगात करिनाका. हे दोनी संगती सांगता येतात. बेबद्यांचो आनी मांस खावग्यांचो सांगात करिनाका. तुमच्या मतींत सवाल येवंक पुरो जाल्यार मांस खावचें नाका गी म्हणून.
हांवें उलोवसो ह्या काडुल्लो विशय मास आसूं न्ही सोऱ्यासो आमाल पिवानाचो आनी ह्या आमाल पिवाना विशयांत मुन्यो जाणवायच्या पुस्तक कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार असो सांगात करिनाका 21व्या ओळींत कितें म्हणटा म्हूण सांगल्यार कित्याक बेबदे आनी पोटार्दी दळदिरे जातले आनी निद्रेस्तपण मनशाक चिंद्यो नेसयतले बेबदे आनी पोटार्दी दळदीर जातले दळदीर म्हळ्यार कालें कोंकणींत एक शब्द आसा दळिद्र म्हणून दळदीर आनी कन्नडांत तो शब्द तो कोंकणीक आयला दरिद्रा दरिद्रा म्हूण सांगल्यार कांय नासलेलो मनीस निर्गातीक हाका दारिद्र्य या दरिद्र म्हणचे आनी बेबदे आनी पोटार्दी दळदिरे जातले आनी ह्या सांगण्यांत कितें सांगलां पळय तें कांय नोवें न्ही आमी पळयता जायते फावटी कोण पुरा ह्या आमाल पिवानाक बली जाल्ले आसात तांचें जिवीत कशें एका वेळार बरें आशिल्लें आनी उपरांत कशें ते खंयच्या स्थितीक पावतात तें आमकां पळोवंक मेळटा आनी तेच प्रमाणे मुखार 31व्या वळींत आमी पळयलें जाल्यार अध्यायी 23 वळू 20 21 31 आनी 32 आतां 31 पळोवया दाकांसोरो तांबडो आसतना तो पात्रांत थळथळतना ताचेर दिश्ट लायनाका जावंक पुरो कसलेय आयदन आनी ताजे उपरांत ग्लास जावंक पुरो या कितेंय आसूं पुरो खंयच्या कडेन घालां पळय तें पळयता आसतना पात्रांत थळथळतना ताचेर दिश्ट लायनाका तो स्वादीकपणी ताळ्यांतल्यान देंवता मागीर कितें जाता गे म्हणून पूण शेवटीन तो सोरपापुरी वा विकाळ नागापुरी सापता परिणाम वताचो आमाल पळयता आसतना लाळ गळयनाका आनी ताच्या मागीर पिसो जायनाका पियेत आसतना कालें जाता गे म्हूण सांगल्यार स्वादीकपणी थाळ्यांतल्यान देंवता आनी उपरांत कालें जाता म्हळ्यार विकाळ नागापुरी सापता हाचो परिणाम काल जावन आसता की म्हळ्यार विकाळ ताचो देखून म्हणून सांगलें हांवें जो मनीस पियेता त्या वेळार तो कितें उलयता आनी कितें करता ताका कळीत आसना पूण केदाळा हे आमाल म्हणलें वीक ताचे भितर येता तो वळू ताचें वर्तन आनी ताचीं उतरां ती पसंदेची न्ही नापसंदेची आसतात देखून आमी एक व्यत्यास पळोवंक आसा आमल आनी आमाल्ली चडावो जावन आमी पळयल्या प्रमाणे हे मनीस मस्तू बरे आसतात तांचे गुणी बरे आसतात आनी त्या भायर मस्तू उदारी आसतात आनी कुमोग करची व्हड एक बरी संगत तांचे ते आसता पूण कितें जाता म्हळ्यार खंयच्याक एका कारणा खातीर ते हाका बली जाल्ले आसतात ते आमाल्या विशयान सांगचें जाल्यार आनी ताच्या मागीर हेर सोरप येताले मनीस तशेंच बरे मनीस पूण खंयच्याय कारणा खातीर हे आमाल सेवल्या उपरांत तांची स्थिती पळयता आसतना निजाकी बिरमोतीची दिसता ह्या मुन्ने पुस्तका विशयान आनी तशेंच हेर पुस्तकां आसात पोरण्या सोल्ल्यांत आनी तांतूं कितें पळोवंक मेळटा म्हूण पळोवया होजेय प्रवादी अध्यायी 4 तांतूं कितें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार पोरनो आनी नवो वायन विवेक होगडायता आमाल पियेलो मनीस कारें जाता की म्हूण सांगल्यार ताचें ज्ञान तो होगडायता आनी त्या देखून स्थिमितार आसलेले मनीस ते कालें करतात म्हळ्यार सत लिपोवचे प्रयत्न करतात आनी कोण आमाल पिवाना भली जाल्ले मनीस आसात
तांकां कळीत आसना काहले उलयताय म्हण देखून थोडे फावटी सांगू न आसले संगती ते वळटात भायर आनी त्या देखून आम्हाला पियेलो मनीस कितें करता म्हूण जाल्यार ताजें स्थिमिता आनी विवेक तो होकडावन काडून घेता जावं पुरो पोरनो वायन या नो वायन खंयचें आमाल आनी तेच प्रमाणे मुन्य पुस्तकां आत्तां आमी पळयल्लें आसा आनी तातूंत 31व्या अध्यायांत कितें म्हळां म्हूण सांगल्यार 31वा अध्याय मुन्य पुस्तक तातूंत आमकां अशें म्हणलें पळोवंक मेळटा दाकासोराचें पिवन रायाक साहजिल्लें न्हय रायाक म्हणटा आसतना केवळ राय जायचें म्हणना कोण आडाळत्यांत आसतात त्या मनशांक तें सांगलें जावन आसा ते रायाक योग्य न्ही अधिपतींनी स्वराची आशा करची न्ही ते पियेती तर आपणे दिल्ले कायदे ते विसरतले आनी दुबळ्यांच्या हक्कांचें उल्लंघन करतले हांगासर आमी पळयता हुस्को काणासो म्हूण सांगल्यार दुबळ्या मनशाचो जर तर एकलो अधिकारी या अधिकाराचेर आसलेलो मनीस कोणी तो जावं पुरो ते जर तर ह्या आमाल पिवानाक बली जातीत तर तो वेळ काल जाता म्हूण सांगल्यार तांचे निर्धार फॉल्टी म्हळ्यार चुकीक ते वळख जातात आनी ह्या वेळार कोणाक आपाय जाता म्हूण सांगल्यार कोण अस्कत आसात कोण दुबळे आसात ताचो परिणाम तांचेर पडटा आमी पळयता थोडे फावटी आमाल पिवानाक वळख जावन जर तर मनीस तांचे निर्धार चूक निर्धार काडून घेतीत जाल्यार आनी ताचो परिणाम असल्या दुबळ्या मनशांचेर पडत जाल्यार कितलें वायट जाता म्हूण समाजान हें आमकां आमच्या भोंवतणी पळयता आसतनाच कळटा आनी त्या देखून जो कोण जबाबदार आसात तांणी असले निर्धार घेवचे ते भोव कश्टांचे जातात बरे निर्धार कितें कितें जाता तांकां आनी त्या देखून जे कोण जबाबदारेच्या जाग्यार आसा तांणी बिलकुल आमाल पिवचे सारकें न्ही आमकां सांपावलून तिताक आनी तिमोतीक गवळीक पत्रांनी बरयल्लें नव्या सोल्ल्यांत पळोवंक मेळटा आनी त्या देखून अशें हांगासर उल्लेख केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा आमी जर तर आनी एका पुस्तकां येवचें जाल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत हबाकूक म्हणल्या प्रवाद्याचें पुस्तक आसा हो हबाकूक प्रवादी जेरेमिया प्रवादीचो समकालीन म्हळ्यार ताच्या वेळार जियेलो आनी हो जुदा राज्यांत जियेलो जावन आसा आनी हबाकूक प्रवाद्यान बरयल्लें पुस्तकांत दुसरो अध्यायी वळू 15 आनी 16 अशें म्हणटात भोव अपुरबायच्यो संगती आमकां पळोवंक मेळटा काय म्हणटा जाल्यार हांव पियेना आनी ताच्या मागीर हेर पियेता जाल्यार तांचें स्वातंत्र्य आनी असलें दोरान दवरन थोडे फावटी कालें करतात म्हूण सांगल्यार आनी एकल्याक संतोश दिवच्या खातीर ह्या थोडे फावटी दाक्षिणे पडोवन आपूण पियेना पूण हेरांक दाक्षिणेक पडोवन हे आमाल पिवान सोरो दिवचें आसता आनी तसल्या संगतीक हबाकूक प्रवादी कालें म्हणटा पळया अध्याय 2 वळू 15 आनी 16 आपलो क्रोध वतून आपल्या शेजाऱ्यांक पियोंक दितल्याचे तांचे विणगेपण पळोवच्याक ते बेबदे जायसर पियोंक दितल्यांचे खाटा उतरां पळया कोण आनी एकल्याक पियोंक दिता आनी ताजे उपरांत पिवण्याक वळख जाल्लो मनीस तो विणगेपणाक वळख जाता दिल्ल्या मनशाक हाय खाटा तुवें लजेन बरोवंक जाय न्हय मानान तुवें लजेन बरोवंक जाय कित्याक म्हळ्यार आनी एकल्याक तुवें त्या स्थितेक हाडलाय देखून तूं पिये आनी लोकोन लोकोन भोंव सर्वेस्पराच्या उजव्या हातांतलें पिवन पात्र तुजे शी येतलें आनी तुजे महिमेचेर लजेची सवळी पडटली जायते फावटी अशें घडटा जिणेंत एक निर्धार आसता
एक तत्व असता पॉलिसी असता हांव पियेना म्हणून पूण हेरांक दिता ते तांचे स्वातंत्र्य म्हणून आनी असल्या मनशाक हाबाकूक प्रवादी म्हणटा तूं जर तर तांकां पिवूंक दिताय तर हाय तुका काटा कित्याक म्हळ्यार पियेतलो मनीस तो विणगो म्हणटा आसतना आमी अर्थ करिता केवल वस्तू नासतना मात्र विणगे जावचे न्ही आमाल पिवून विणगेपणान मार्ग देगेर पडलेले वस्तू मनीस पळोवंक मेळटात ते एका रितीचे विणगेपण आनी एका रितीचे विणगेपण केलें की म्हण सांगल्यार आपले व्यक्तित्व होगडावचें आमकां सगळ्यांक देवान रचल्या ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपान घनान आनी गौरवान आमी जिवोवच्या खातीर आदाव आनी येव ती अविधेय जावन फळ केल्ल्या वेळार तांकां तांचें विणगेपण दोळ्या मुखार आयलें आनी ती लिपोवन बसली वचोन देखून विणगेपण म्हणटा आसतना केदाळ आमी वायट सालींक वळख जाता आनी आमचे जिणेंतले घन आनी गौरव आमी होगडावन घेता तो वळू आमी देवा मुखार आनी समाजांत नितीचे मुखार आमी विणगे जाता आनी त्या देखून कोणी जर तर पियेना म्हळ्यार पावना जर तर कोणी आनी एकल्याच्या विणगेपणाक कारण जाता जाल्यार ताकाय हाबाकूक प्रवादी म्हणटा हाय तुका काटा म्हणून मोगाच्यानो हे पोरण्या सोल्ल्यांतले उल्लेख आनी तेच प्रमाणे आमी नव्या सोल्ल्याक वेचे तर रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आसा ह्या पत्राक कितें म्हणटात की म्हण सांगल्यार क्रिस्तांव भावार्थाचें घटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिश्चन रिलीजन आनी ह्या पत्रांत कितें मुळांगी म्हण सांगल्यार 13वो अध्याय आनी 13वी ओळ हांवें खऱ्यान सांगचें जाल्यार हे कार्यक्रम फाटले 2 संवाद कार्यक्रम पळयल्या वेळार एकल्यान केवल ह्या देवाच्या उतराचो उल्लेख मात्र धरलो रोमन्स 13:13 म्हणून आनी हांगासर रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आनी 12वी आनी 13वी ओळ हांव वाचता तातूंत कितें म्हळां पळया रात खाबर जायत आयली आनी दीस उदेंवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामांक फाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया नियमशास्त्र काल आसचे म्हूण सांगल्यार तो एक काळ पूण कोण जेजू क्रिस्ताक पातयेता तागी तो काळोखांतावन उजवाडाक आयला आनी देखून उजवाडाक आयिल्ल्यांची सालसम कण ती काळोखांत आशिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक पातयेनातल्या मनशां बरी आसूंक नजो आनी त्या देखून आमी उजवाडाचीं भुरगीं आनी त्या प्रमाणे आमची झुजां कावाचें आसूंक जाय देखून कालें करीचें रोमाकारांक बरयलें पत्र 13वो अध्याय आनी 13वी ओळ आमचे सालसम कण दिसा उजवाडाक जियेतल्या जणांक साहजिल्लें जावन आसूं पोटार्दपण आनी बेबदेपण कामाचेर वा बासकळपण झगडी वा मसर आमकां नाका हांगासर सुमार 5 संगती सांगल्यात आनी तांतूं एक संगत उल्लेख केल्लो आसा बेबदेपण आमकां नाका कित्याक म्हळ्यार हे बेबदेपण ते काळोखांत आशिल्ल्या लोकांक वोडना तांचे ते पूण जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्या उजवाडांत आशिल्ल्या मनशाक ते ताळ पडना रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय आनी 13वी ओळ आमी हेर उल्लेख पळयले जाल्यार कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र आसा आनी गवळीक पत्र सांपावलून बरयल्लें आनी तांतूं 6वो अध्याय ओळ 10 कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र पयलें पत्र अध्याय 6 आनी ओळ 10 9 आनी 10 ಒಟ್ಟು सांगात आसात अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडूंक पावचे नात म्हूण तुमी नेणात गी फोटवून पडनाकात व्यभिचारी बोंबे पुजा करतले प्रद्वारी
सलिंग कामी सोरू अबस्वार्थी आमाल कोर खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज जोडूंक शकचे ना. सबार संगती सांपावलून हांगासर सांगल्यात आणि त्या सबार संगती विशयांत त्या सबार संगतीमध्ये एक उल्लेख केल्लो आसा आमाल कोर. सांपावलून कोरिंतकारांक 17 दिवन बरयलें पत्र हें गवळीक पत्र आनी तांतू तो आमकां अनभवार्थ्या हुजीर आमी कित्या खातीर अशें आसूंक नजो म्हूण आमकां सांगता. थोडे फावटी आमी म्हणटा आमच्या फेस्तांक येतात राखून रावतात आमचे फेस्तां केदाळां आसात म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमच्या फेस्तांनी थंय आयल्यार मांस खावंक मेळटा सोरो पिवंक मेळटा. पूण उपरांत कितें जाता तें भोव गरजेचें. आमकां कशें वोलायतात. मध्यान मुट्टा सांत मारी मध्यान बक्का मंडे मारी. आमकां कशें वळखून घेतात क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी जाय पुरती मस्तू सेवा करता जावं पुरो शिक्षण क्षेत्रांत आनी ताजे उपरांत भलायकेच्या क्षेत्रांत आनी ताजे उपरांत हेरांक शिक्षण दिवच्यांत सक्कडी बरें आसा. हे आमच्या समर्थीन दिल्ली एक वर्ती देणगी समाजीक. पूण ताजे सांगता कशें एक बिल्लो ताका लागलो पळय आमच्या समाजीक समुदायाक. पारबुल नाकोल म्हळ्यार पारपी नाकोलो. सगळें बरेंपण आसा ताका हे एक उतर एक बिल्लो कशें सगळें ते पुसून उडयता म्हूण पळया. आनी ताका देखून सांपावलो अनभवार्थ्या हुजीर व्यास कोरिंतांतल्या क्रिस्तांवांक सांगता हाळे असले सक्कड संगती आसल्यार आमी कितलेय बरें जावंक पुरो कितलेय आमी सेवा करूंक पुरो आनी कितें करूंक पुरो. पूण जर तर अशेले संगती आसा जाल्यार तसल्या मनशांक देवाचें राज सहज येयल्लें न्ही. ह्या देवाच्या राजाक हे सक्कड गूण सहज येयल्ले न्ही. सबार संगती सांगल्यात आनी तांतू एक शब्द सांगलो आसा आमाल कोर. तशेंच आमी पळयता आनी एक पत्र आसा तें जावन आसा गालातकारांक बरयल्लें पत्र. आनी ह्या पत्रांत तांतू कितें म्हळां म्हूण सांगल्यार प्रेरकत्व आनी मनशा सैम गालातकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्यायी वळू 19 आनी 20. प्रेरकत्व आनी मनशा सैम. व्यभिचार अनिस्कळपण पसडेपण बंब्या पुजा माट दुस्मानकाय झगडी मोसर राग स्वार्थ मनाभेद थंड पेल्याचो पोटजाळ बेबदेपण पानोत्सव आनी असले सक्कड हांचे विशयांत हांवें तुमकां 17 सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगता असलें करतात ती देवाचे राज जोडिशे नात. सबार संगती आसात परत्याने पावटी आनी तांतू हे शब्द आसात बेबदेपण आनी पानोत्सव. आनी ताका देखून प्रेरकत्व आनी मनशा सैम. मनशा सैमान करचे संगती हे सक्कड जावन आसात हांगासर सांगलेले. आनी ताका देखून आमी मनशां पवित्र स्नानांत आमकां पवित्रत्व मेळ्ळा. आनी जर तर आमकां क्रिसमस हो सक्रामेंत मेळ्ळा जाल्यार आमकां मेळ्ळ्यार त्या भावार्थांत आमी दृढ जाल्या. आनी ताका देखून खंयच्या कडेन आमी पवित्र आत्म्याक जोड लागी तसल्या सिच्युएशनांत तसल्या पाठतळाचेर आमी असल्या वायटाक बली जावचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची कामां ही न्ही. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता देवाचें मंदीर करता. आनी जर तर आमी देवाचें मंदीर जाल्यार असले संगती आमचे थंय आसूंक साध्य ना. पवित्र आत्मो आनी सांगात असो खोटो आत्मो दोनी एकच कडेन रावूंक साध्य नाच. एका मनशान दोन दोणीचेर पांय दवरूंक जायना. एकत तुमी संवसाराचो मोग करी जाय देवसाराचो नातल्यार देवाचो मोग करी जाय. दोनी वट्टूक मोग करूंक जायना. आमाली एका रितीचो स्पिरीट पवित्र आत्मो स्पिरीट. आनी ताका देखून जर तर आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी तो पवित्र आत्मा आमकां देवाचें मंदीर करता जाल्यार असलो खोटो स्पिरीट आमचे थंय आमी दवरून काण घेवंक जायना. एकाच जाग्यार एकाच व्यक्ती थंय दोन विरोधाभासाचे हे स्पिरीट आसूंक साध्य ना. आनी तेच प्रमाणे एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आसा
आणि तांतू 5 अध्यायी वळू 18 एफेसकारांक बरयलें पत्र 5 अध्यायी वळू 18 आणि ह्या अध्यायाचे तकलें नांव आसा टायटल उजवाडांत जियेया. क्रिस्तांव मनीस उजवाडाचे व्यक्ती. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो आनी ताका देखून क्रिस्तांव मनीस देवाचेर जेजूचेर पातयेनी दवरतले उजवाडाची भुरगीं आनी ताका देखून सांत पावलू एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक अशें आपयता आनी 18व्या वळींत तो अशें म्हणटा, सोरोप येवन बेबदे जावचें सोडून सोडा, ना जाल्यार तुमचे सगळे जिवानस पिड्ड्यार जायत. ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा. स्पश्ट उतरां आसात. सोरोप येवचें आनी बेबदे जावचें सोडून सोडा, ना जाल्यार तुमचे जिवान पिड्ड्यार जायत. ताच्या बदला कालेंकारा म्हळ्यार तुमी पवित्र आत्म्यान भरा. मोगाच्यानो हांवें उल्लेख थोडे सांगले पोरण्या सोल्ल्यांतले आनी नव्या सोल्ल्यांतले. सुवार्थ्यांतले उल्लेख तुमच्या मुखार दवरुना. ताकाय येता हांव आतां म्हूण सांगलें त्या विशयान ती उलयता. हे पोरण्या सोल्ल्यांतले उल्लेख आनी नव्या सोल्ल्यांतले उल्लेख ते सुवार्थेच्या वाचपा प्रास चड मोलादीक गी म्हणलें सवाल मोतीन दिवंक साध्य आसा. आनी ताका जाप कितें म्हळ्यार ह्या पवित्र पुस्तकांत सुरवेच्या उतरांतावन अखेरीच्या उतरां पर्यंत हे सक्कडी देवाचेंच उतार. वेळा काळा पूर्वी शब्द देवा सोव्या आसलो आनी तो शब्द देव जावन आसलो. म्हळ्यार शब्द जेजू क्रिस्त देवा सोव्या आसलो आनी केदाळ देवान ताचें उतर मनशांक जावं पुरो प्रवाद्या मुखांतर पात्रियार्का मुखांतर नितीकर्ता मुखांतर प्रगट केलां गे. तें उतर देवाचें उतर जेजूचें उतर. आनी ताका देखून पोरण्या सोल्ल्यांत कितें सांगलां, नव्या सोल्ल्यांत वांजेलांत कितें सांगलां आनी ताज्या मागीर इतर पत्रांनी कितें सांगलां तें सगळें देवाचेंच उतर. आनी ताका देखून एक उतर उंचायेचें आनी एक उतर हांगासर कीळ म्हणलो तो तफावत भेद हांगासर ना. पवित्र पुस्तकांतलें एकच एक उतर वा तिबो पुसून वेसो ना. जेजून स्पश्ट रितीन सांगलां सक्कडी देवाचें उतर जावन आसा. इतलें सांगल्या उपरांत मोगाच्यानो जेजू ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार ताणें कांय सांगलें आसा की आमाल पिवाना विशांत. ह्या विशांतच काना नगरांत थंयसर लग्न जालें आनी लग्न जाता आसतना वायन उणो पडलो आनी वायन उणो पडलेल्या वेळार मरी जेजू लागीं आयली आनी म्हणली आनी तांकां थंयसर वायन उणो पडला. जेजून म्हळें काले म्हणशार तुजी कंत म्हाका कित्याक बाये म्हणून, म्हजो वेळ आणकी येवना म्हणून. ताका देवशास्त्राचो अर्थ आसा. हांव केवल ह्या वायना विशांत मात्र उलोवंक ह्या संदर्भाचेर अपेक्षिता. आनी उपरांत जेजून कितें केलें म्हूण सांगल्यार उदक काडटल्या मनशांक सांगलें हांगासर आसले पात्राचे 100 मांडे आसात ते बरो बरा म्हणून कांट पर्यंत बरा फुल्ल करा. आनी उपरांत जेजून ते उदक आसले वायन कर बदलिले आनी उपरांत व्हरून सकडांकी वांटून दिले आनी तवळ तो जेवणाचो कारभार येवन त्या घरच्या धनया लागीं होराता लागीं येवन म्हणलो आरे सायबा तुवें कालें केलां म्हणून सांगल्यार बरो वायन पाटी दवरलाय. सक्कडी बरो आसलो पयलो दिवन गम्मत जाल्या उपरांत मागीर दुसरो दितात, पूण तुवें बरो अखेरी दवरलाय. ताका कळीत नासलें हें उदक आसलें वायन खंय तावन आयलो गे म्हूण ताका कळीत नासलें. काले उदक उस्पन वेल्ल्यांक मात्र वायन उस्पन वेल्ल्या मनशांक मात्र कळीत आसलें. हांगासर विसरचें सवाल केलें गे म्हूण सांगल्यार जुआवन बरयल्ली सुवार्थ अध्याय 2 हांगासर आमकां हे गणित पळोवंक मेळटा आनी जेजून केल्लें पयलें असर्य हें जावन आसा. जेजून उदक आसलें वायन केलें हाचो अर्थ कितें. हांगासर 100 मांडे आसले
ते काल्या खातीर दवरले म्हळ्यार शुद्ध आत्यारा खातीर दवरले जुदेवू खंय पेंटे सालाक वचून फाटी घरा येती जाल्यार तांणी हात पांय धुल्या शिवाय ते भितर वचनातले या कंडी जावन जेविनातले आनी त्या देखून कोणी भायर वचून आयले जाल्यार या सैरे आयले जाल्यार कोणी घरा भेट दिवंक आयले जाल्यार तांचे ते एक रिच्युअल धार्मीक रीत ती आनी आसले उदक हात आनी पांय धुवन मागीर भितर येवचें आसलें आनी त्या देखून ते उदक भरून दवरच्या खातीर ते मांडे दवरले आतां 100 मांडे आसले थंयसर आनी एकेकांत 2 तावन 3 कोळशे उदक सोमचेच आसले मांडे म्हूण सांगल्यार एक मांड्यांनी लागीं लागीं 30 गॅलन उदक संपतलें 100 मांडे म्हूण सांगल्यार 180 गॅलन्स उदक थंयसर त्या 100 मांड्यांनी भरले म्हूण अर्थ सांत आगोस्तीन ह्या 100 मांड्यांक एक सांकेतीक अर्थ दिता तो सांकेतीक अर्थ काय म्हूण सांगल्यार मनशा कुळाचें चरित्र ह्या काळ तो 100 वांट्यांनी वांटे करता ते आमकां पळोवंक मेळटा पयलो युग ह्या काळ आदावतान नोये पर्यंत आनी दुसरो नोये तावन आब्रामा पर्यंत आनी उपरांतलो आब्रामा तावन दाविदा पर्यंत आनी ताज्या उपरांत दाविदा तावन बाबिलोनाच्या बंदरे पर्यंत आनी उपरांत बाबिलोनाच्या बंदरे तावन जुआंव बावतिस्ता पर्यंत आनी उपरांतलो काळ जुआंव बावतिस्ता तावन संवसाराच्या अखेर पर्यंत आनी हे 100 काळ 100 मांड्यांचे एका रितीचे प्रतीक संकेत जावन आसात आनी ताका आनी एक अर्थ दितात हो संवसार देवान 100 दिसांनी रचलो 7व्या दिसा देवान विशव घेतलो आतां तो कारबारी काले म्हणलो म्हूण सांगल्यार हो वायन आदल्या वेळार हो वायन सक्कड वायना प्रास बरो आसा म्हूण ताणें सांगलें बरो आसा म्हूण सांगल्यार आमी 2 रितींनी अर्थ करयत आनी अर्थ करतात तेका लागून म्हूण सांगल्यार व्हडसोल्लो वायन मस्तू पोरनो जाल्यार तो आमाल तांतू आसा म्हूण अर्थ तो एकच अर्थ जायजे म्हूण ना आनी एक अर्थ काय म्हूण सांगल्यार वायन करताले मनीस बरो जायचे जाल्यार ते काले करताले म्हूण सांगल्यार दाखो सगळे पिठो करना ते धरणे पोंदा पूर्ण दवरताले ताका सुर्याचें किरण पडों नजो आनी उदकाच्या भितर धरणे पोंदा पूर्ण दवरताले 40 दीस आनी वयर काडना फुडें तो वायन साकता आसतना इतलो बरो लागतालो की आनी ताज्या मागीर तो बरो वायन ते मुखार एक दवरताले तो बेस्ट वायन म्हणून अर्थ आनी त्या देखून बरो वायन म्हूण सांगल्यार आमार आसलो वायन जायचे म्हूण ना ऑयनोस ग्रेक भाशेंत पुल्लिंग तो वायन आनी तो वायन दोनी रितींच्या वायनाक शब्द उपयोग केला आमाल पिवारांत आसलो वायन आनी तशेंच बोरो वायन स्वीट वायन ह्या दोनी वायनांक एकच शब्द उपयोग केला ते देखून आमी तो बरो वायन हाडलो म्हणटात तो आमाल पिवान असो वायन म्हूण अर्थ न्ही आनी दुसरें कालें म्हूण सांगल्यार बरो वायन हाडला जें कितें जेजू तावन आयिल्लें तें बेस्ट 7व्या दिसा देवान विशव घेतलो हे 100 काळ जाल्या उपरांत आमकां समजता की तो विशव सर्गींच्या राजान मेळटा आनी तो वळ पर्यंत हांगासर जेजून कितें परिवर्तन करून दिलें ते येदोळच्या सक्कड काळा परस वर्तें जावन आसा जेजू केदाळ संवसाराक आयलो आनी ताणें केदाळा सुवार्ता परगट केली देवाचें राज उक्तें केलें आनी हो काळ जावन आसा ह्या पयलेच्या सक्कड काळा परस वर्तो काळ आनी ताजी परिपूर्णता खंय मेळटा गी म्हूण सांगल्यार आमकां सर्गींच्या राजांत तो जावन आसा खरो साबात देवान 7व्या दिसा विशव घेतलो आमी सक्कड मनशां आमचे सर्गींचे पयण जाल्या उपरांत सर्गींच्या राजांत विशव घेता आनी तें जिवीत ह्या सगळ्या जिविता प्रास वर्तें जावन आसा जुदेवांक नंबर 7 म्हळ्यार पूर्ण तें आनी तें परिपूर्णता खंय मेळटा म्हळ्यार आमकां सर्गींच्या राजांत आनी जेजून कितें आमकां दिल्लें आसा ह्या संवसाराच्या सक्टां प्रास तें बेस्ट
आणि बरें जावन आसा. जेजून केल्लो वायन तांतू आमाल आसले म्हूण थोडे म्हणटात, पूण ह्या पवित्र पुस्तकांत आसले सगळे संगती जेजू कळीत आसले की ना, ताका कळीत आसले. कित्याक म्हळ्यार ती उतरां ताजींच, देवाचींच उतरां. आनी त्रियेक देवाचो दुसरो जण जेजू जावन आसा. ते देखून हांवें हाचे आदीं उल्लेख केल्ले हे सबार संगती जावं पुरो मुन्य पुस्तकांतले आनी ताचे भायर हाबाकूक आनी होसेया प्रवाद्याचे हे सगळे जेजू कळीत आसले. आनी तितलें कळीत आसप उपरांत कशें जेजू थंयसर स्वरान भरलेलो वायन तो बदलून दीत? बिलकुल ना. आनी सांगात आस आमी चिंत येता 180 गॅलन्स, एकांत 30 गॅलन आनी सो मांडे म्हूण सांगल्यार 180 गॅलन वायन थंय आसलो. 180 गॅलन म्हळ्यार कितलें जाता? एक गॅलन लागीं लागीं 3 मुक्कालू तावन 4, 3 मुक्कालू इल्लेशें चड आसता. चिंतया आमी रावंड फिगर करचे जाल्यार 4 म्हूण धरया आनी नाय जाल्यार 3 मुक्कालू धरया. 700 लिटर्स, 700 लिटर वायन थंयसर केल्लो. जर तर तो सोऱ्यान भरलोलो जाल्यार जेजू त्या सक्कट लोकांक आमाल पिवून तुमी न्हिदा म्हणून ते आमाल करतो आसले? बिलकुल ना. जेजू आयलो मनशांची सोडवण करच्या खातीर. तो कोणाकी आमालाक बली करूंक आयिल्लो न्ही, खंडी जावं न्ही. दाकांचो रोस तो जुदेव समाजेंत वायन, तो जुदेव समाजेंत संतोष दिवचें एक पिवन, संतोष दिवचें पिवन, आमाल जावन पडच्या खातीर न्ही. आमाल जावन पडलेले धाकले सबार आसात परण्या सोल्ल्यांक. आमी पळयता नोये, तो देवा मुखार चड मानलेलो व्यक्ती आवूर देवल्या उपरांत भायर आयलो आनी दाका मळो लायलो. ताणें दाका तावन जाल्लो वायन पियेलो आनी ताज्या मागीर तो आमाल लागून पडलो आनी वस्तूर नासतना. आनी तेच प्रमाण आमी पळयता परण्या सोल्ल्यांत जुडीथ तिचें पुस्तक आसा. तांच्या ह्या इस्रायल जुदा राज्याच्या विरोध हॉलोफर्नस एकलो सेनाधिकारी धाड घालून आयिल्लो आनी अशा जाल्या वेळार ताका फूड करचें कोणें? ही जुडीथ एकली जुदेव स्त्री ती खालें करता म्हळ्यार ताच्या त्या आस्थानाक थंयसर वता आनी ते आमाल पियोन तो तीर नासतना पडलेल्या वेळार जुडीथ ताजें शीस कापून हाडटा आनी जुदेवांक इस्रायलाक त्या दुस्मानातावन जैत दिता. हें खोटेपण आमाल पियेल्ल्या वेळार जावचें. आनी तातूंत खंडी जावन बिलकुल जेजून केल्लो हो वायन उदकातावन वायन केल्लो तो बिलकुल आमाल पिवन पडोवन केल्लो वायन न्ही. तो पिवन संतोष पावच्या खातीर तो बरो वायन, आमाल नासलेलो वायन आनी खुशी दिवचो काळजा मनाक तसलो वायन म्हूण खंडी जावन आमी अर्थ काणगे वता. आनी 700 लिटर या 720 लिटर वायन आमालान भरलो बिलकुल जेजू करून थंयसर दितो ना. सांगात आस थोडे फावटी खंय भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार या हेर थोड्या वेळार अशें म्हणटा तुमी कालें घाण घेतात गे म्हणून. कालें घाण घेता न्ही तशें न्ही. म्हळ्यार तुमचे ब्रँड खंयचे ब्रँड? विस्की गी आनी ताजे उपरांत ब्लॅक लेबल गी आनी रेड लेबल गी, कले लेबल गी. हांव काण घेना. खंडीत गे वय खंडीत. तशें जाल्यार इल्ली बियर काण घे ना. बियरी काण घेना न्ही. तुमी वायन काण घेतात ते मिसा वेळार जाल्यार वायन म्हणून काण घे. घरांत गेल्लो वायन ना काण घेना न्ही. तुमी मिसा वेळार वायन पियेतात न्ही जाल्यार वय पियेता न्ही तुमकां. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां इल्लेशे मतीक स्पश्टता जाय. मिसा वेळार भेटोवचो वायन ताजे फाट तळ पळयल्यार आमकां कळटा. जेजू ताच्या सिसा सांगाता निमाणें जेवण जेवलो आनी हें पास्काचें जेवण. तें पास्काचें जेवण कशें चलतलें गे म्हणून जुदेव आतां हें जेवण करतात. सेडार अशें म्हणून त्या फेस्ताक नांव आसा, पासोवर, उतरोवणेचें फेस्त.
आनी त्या फेस्तान कितें आसतालें गे म्हणून त्या फेस्तान कितें आसतालें म्हळ्यार 4 कप वायन घरचो येजमानी सगळ्यांक वांटून दितलो 4 राउंड 4 कोर्स मील पयलेचो वायन तो सगळ्यांक वांटून दितलो ते सादारण आजकाल आमी काल म्हणटा स्टार्टर म्हणून जेवणाच्या पयलीं ह्या सूप दिता तशें आनी त्या वेळार उरल्या जेवणाची तयारी जातली पूण तो खाली पयलेचो कप वायन मात्र आनी तो वळखंडी जावन जेवण सुरू जायनातलें तयारी चलतली आनी ताका किडीश म्हणटाले पयलींच्या 1 कप वायनाक आनी तें जाले उपरांत दुसरो ग्लास या कप वायन दिताले आनी ताका हग्गादा म्हणटाले आनी त्या वेळार तो घरचो येजमानी ताजे लागीं कुटुंबांतलो धाकटो म्हणटालो आमी कायल्या खातीर हें जेवण करता म्हणून आनी त्या कुटुंबांतलो वडील काले म्हणटालो म्हूण सांगल्यार कशें इस्रायल परजा हेब्रेव परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली आनी तांकां सोडून हाडले ती सगळी खाणी तो विवरून सांगतलो आनी त्या देखून हर एक कुटुंबांत हें सांगता आसतना तांकां तांचे इतिहास तांचे चरित्र त्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्यांक तांकां कळीत आसल्यार परत्यान आनी परत्यान सांगता आसतना ते तांच्या जिणेचो वांटो जातालो आनी त्या देखून ती काणी म्हळ्यार घटन घडीत कशें देवान तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सोडून हाडली ते ताणें बरें करून विवरून सांगचें आसलें हर एका वर्सा त्या जेवणाच्या वेळार प्रोक्लामेशन आनी तिसरें कालें म्हूण सांगल्यार बेराक तिसरो कप वायन ताणें घरच्या येजमानान दिवचो आसलो आशिर्वाद घालून ताणें आशिर्वाद घालून दिवचो कित्याक म्हूण सांगल्यार देवान तांकां सोडून हाडलेलीं आनी त्या वेळार तांणी जेवणाचो प्रधान भाग तो तातूंत ती कोडू भाजी आनी तशेंच बेकामीर उंडो आनी उपरांत शेळयेचें मांस आनी ताजे उपरांत हो वायन तांणी काण घेवचो आसलो देवाक अर्गां दिवन जेजून उंडो मोडून दिलो ताच्या शिसांक घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड म्हणून आनी ताजे उपरांत काल्स दिली ताणें आनी घेयात आनी पियेत ती म्हज्या रक्ताची काल्स म्हळें तिसऱ्या ह्या हंतार जेजून म्हळें आशिर्वाद दिवन तिसऱ्या हंतार त्या कुटुंबाच्या मालगाड्यान आशिर्वाद घालून सगळ्यांक दिवचें आसलें आनी जेजूनी तशेंच तो तिसरो हंतार तो काल्स दिवन ती काल्स दिवन ताणें म्हळें घेयात आनी पियेत ती म्हज्या रक्ताची काल्स तातूंत आमाल नातलो वायन तो तांकां सगळ्यांक दिलो प्रमुख जेवणाचो भाग आनी ताज्या मागीर चवथो भाग ह्या चवथे कप वायन दिवचें आसलें ताका हालेल म्हणटाले म्हूण सांगल्यार अर्गां दिवचें देवाक आमी पळयता मातेवान बरयल्या सुवार्तेंत अध्याय 26 वळू 30 ते जेवण जाल्या उपरांत जेजू आनी ताचे शीच कालें करतात म्हूण सांगल्यार गीत गावन ते कालें करतात म्हूण सांगल्यार ऑलिवेत दोंगराक येतात देवाक अर्गां दिवन म्हळ्यार त्या जेवणाचो चवथो भाग देवाक अर्गां दिवचें आनी तशेंच जेजू आनी ताचे शीस हे जेवणाच्या अखेरीक ते अर्गां गीत गावन ते ताज्या मागीर ऑलिवेत दोंगराक येतात आमकां ते पळोवंक मेळटा आनी ताज्या उपरांत आमी पळयता जेजून त्या जेवणा वेळार म्हणलें कितें म्हूण सांगल्यार हे म्हज्या उडासाक करात आनी त्या देखून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता सांत पावलो अध्याय 11 सोम्याच्या जेवणाची कथा वळू 23 तावन मुखार आमी वाचता आसतना अध्याय 11 कोरिंतकारांक बरयल्लें पयलें पत्र वळू 23 तेतून मुखार वाचता आसतना सोम्याच्या जेवणाची कथा आमकां पळोवंक मेळटा आनी ताज्या उपरांत जेजून सांगलीं उतरां सांत पावलो स्पश्ट रितीन हांगासर आमकां सांगचें तें पळोवंक मेळटा तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात म्हूण सांगल्यार हे सोम्याचें जेवण मिसाचें बलिदान ते परत आनी परत करूंक जेजून तो आज्ञा दिल्ली आनी सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आसलें सांत पावलूक तें कळीत आसलें देखून कोरिंतकारांक बरयता आसतना तो ह्या पत्रांत ताचो उल्लेख करता थोडे
पंगड काल म्हणटात ती म्हणून सांगल्यार जेजून एकच फावटी मिसाचे बलिदान भेटयलें निमाणें जेवण तेंचं एकच मिसाचें बलिदान परत्यान परत्यान हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें कातोलीक पवित्र सभेन सारकें न्ही म्हूण म्हणटात पूण देवाचें उतर वाचल्यार कळटा आनी अशें म्हणटाले मनीस जायते फावटी आनी ते मनीस कालें करता म्हळ्यार हीं उतरां ती लोकांक वाचून सांगनात आनी ताचो उल्लेखय करनात आमकां स्पश्ट रितीन देवाचें उतर हांगासर आसा हे निमाणें जेवण ताणें परत्यान आनी परत्यान ते भेटोवंक सांगिल्लें आनी ताका देखून त्या उडासाक मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताका नियम आसा आनी आमकां कॅनन लोंती म्हळ्यार पवित्र सभेचे नियम तेय आमकां सांगता आनी हे मिसाचें बलिदान कशें भेटोवंक जाय देवस्तुती आमकां सांगता आनी ताका आमी उपयोग करचो उंडो जावन आसा अनलेवन्ड ब्रेड बेकामीर उंडो गोवांतावन तयार केल्लो खाल्या खातीर म्हणून आमी जर तर पळयल्यार उदेंतीच्या सभांनी जावं पुरो ते ऑर्थोडॉक्स या ऑर्थोडॉक्स सिरियन इस्टर्न रायट्स ते कांय करता म्हळ्यार लेवन्ड ब्रेड ते उपयोग करतात म्हळ्यार काल जाता म्हळ्यार संवसाराचेर 50,000 वांटे फाटे जाले क्रिस्तांव पंगड आसात हर एकल्याक दाखोवंक जाय काल म्हळ्यार म्हजे सारकें म्हणून आनी ताजे मागीर आनी एकल्याची सूख म्हणून पूण जर तर आमी ह्या एकातावन एक पाटी सोदून गेल्या जाल्यार केवळ कातोलीक पवित्र सभा मात्र पाटी आपोस्तोल आनी ताजे उपरांत जेजू लागीं वचून पावता हे सगळे वांटे फांटे उपरांत फुटोन आयिल्ले आनी ताका देखून थोडे सभांनी लेवन्ड ब्रेड कमीर घाल्लो उंडो तांणी उपयोग करचो आमकां पळोवंक मेळटा एक कारण काय म्हळ्यार ते कातोलीक पवित्र सभेन केल्ले बरी सद्दां मिसां भेटयनात आनी ताका देखून एक पोटी मात भेटोवचें त्या दिसा मात्र तयार करतात मागीर दवरून जायना पूण आमी कालें करता म्हळ्यार मीस भेटयता आनी तांबे सदांय भेटयता हर एक पोटी सदांय आमकां तो कुंभार एकाले म्हणटात होस्ट तयार करूंक जायना देखून एक पोटी कर दवरता देखून कमीर घालो जाल्यार तो बाळवना त्या देखून अनलेवन्ड ब्रेड ते आमी तयार करता आनी दवरता सांगातास पिडेस्तांक व्हरच्या खातीर गरज पडल्यार दिवंक ताबे नाकला ती दवरता आमी आनी त्या पासत ह्या उंड्याक खमीर घाल्लो उंडो वो न्ही बेकामीर उंडो आमी उपयोग करचो मिसाच्या बलिदाना वेळार तेच प्रमाणे वायन आसा घेत आनी पियेत ती म्हज्या रक्ताची काल्स हो वायन कशें तयार करतात तुमी मिसा वेळार वायन पियेतात की तर हांगाय पियेया आनी बियर वायनांत आसल्यार आल्कोहोलाचें उणें आसा वायन पियेता जाल्यार बियर कित्याक पिवंक जायना म्हणलें सवाल हांवें वायन तयार करच्या पाद्रबा लागीं आमच्या मंगळूर दिएसीजीक उडपीक आनी इतर कडेन जायते कडेन व्हरतात फारंगी पेटे थंयसर कापुचीन पाद्राब आमच्या मिसाक जाय जाल्लो वायन तयार करतात तांच्या लागीं विचारलें कितले दीस तुमी हे दाखो पिळण ते करून दवरतात तयार करून दवरतात 21 दीस कितलो पर्संटेज आल्कोहोल तातूंत आसता 2.5% आनी आमकां नियम काल सांगता म्हणून सांगल्यार 5 ते 18% पर्यंत आल्कोहोल तातूंत आस येता म्हणून कित्या खातीर आल्कोहोल आस येता मिसाचें बलिदान भेटोवच्या वायनान कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी जर तर तुमच्या अनुभवांनी पळयलां जावंक पुरो काले म्हणून सांगल्यार ते दाखो सकड एकाच रितीचे आसतात म्हूण कांय ना जर तर आमी ते पिळण दवरले जाल्यार आनी त्या मागीर लांब काळाक उक्त्यान दवरले जाल्यार वत पडच्या कडेन आनी पुरो क्रमेण कालें जाता म्हणून सांगल्यार ते आंबोट जाता शिरको जाता स्पश्ट रितीन सांगलां विनेगर आनी ताज्या मागीर आंबोट जावच्या आडोवच्या खातीर वायन कितें तो शुद्ध प्युअर वायन केल्लो तयार आसा तो विनेगर जावचें आडोवच्या खातीर या आंबोट जावचें आडोवच्या खातीर ताजी स्थिती मेनटेन करच्या खातीर थोडो आल्कोहोल भरशी येता म्हूण पूण ह्या वायनांत आल्कोहोल भरशी ना ताजे इतल्याक तयार जाल्ल्यान ते सादारण चड उणें 2.5% वायनांत आल्कोहोल अंश आसता इतल्याच कारणा खातीर तो प्रिजर्व करच्या खातीर म्हळ्यार एक म्हयन्या म्हणसर एक बोतल उक्ती केल्यार ती उरच्या खातीर मिसाचे वेळार इल्लो इल्लो वायन घालच्या खातीर आनी तशें आसता आसा थोडे फावटी वायन बोतल उक्ती केल्ली दवरल्या उपरांत निमाणें आमी बोतलींत थंयसर सकयल पळयल्यार एक तर तो दाट आसता नाजाल्यार थोडे फावटी आंबोट जाल्लो आमकां पळोवंक मेळटा पूण खंडी जावनी
मिसा वेळार वायन पियेला तर देखून हांगाय तुम्ही वायन पिये येता कित्याक पियेनात मिसा वेळार घेवचो वायन तो आमाल पिवोवच्या खातीर न्ही जेजूचे निमाणें जेवण ते भेटोवच्या खातीर आमी तो उपयोग करता शिवाय ते आमाल पिवोवच्या खातीर उपयोग करचो वायन तो न्ही मोगाच्यानो निमाणें इतलें सांगूंक अपेक्षीत हांव जेजून सुवार्ता परगट करूंक आयिल्ल्या वेळार ताका मस्त जाणांनी सवालां विचारले आनी ताका मस्त जाणांनी टिकाय केली ते कोणें म्हूण सांगल्यार बऱ्या मनशांनी नियमशास्त्र कळीत आसल्यान आनी त्या वेळार जेजून तांकां हे जाप दिल्ली आसा ती केली की म्हूण सांगल्यार हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही दाखतेराची वैजाची गरजाची पिडेस्ताक ती भलाकेवंताक न्ही तेच प्रमाणे जर तर हो संवाद आनी हे कार्यक्रम चलयला जाल्यार कोण आपूण चिंतता काले म्हूण सांगल्यार हांव सारको आसा आनी ताका देखून म्हाका हातूंत कांय तोंदर नात बाधक ना म्हूण चिंतता जाल्यार भोव बरें आमी एका प्रजाप्रभुत्वाच्या गांवांत आसा डेमोक्रेटीक कंट्री हातूंत कोणें कोणाचेरी आपलें चिंतप थापोवंक जायना आनी कंडेम करूंक कोणी वचनात पूण विचार सोडोवन सांगचें काम आमचें आनी ताज्या मागीर ते स्विकार करचें व्यक्तीक सोडुलें आनी ताका देखून हो विशय उल्लेख केलो आनी सांगलो कित्याक म्हूण सांगल्यार भोंवतणी पळयता आसतना मस्तपणी पळयल्लें आसा एका वेळार मनशाचें जिवीत बरें आशिल्लें आनी खंयच्याय कारणां लागून हाका बली जालो आनी ताज्या मागीर ताजी स्थिती इतली पाड जावन येवची समाजांत पळोवंक मेळटा बिरमोद दिसता मागीर अखेरेक नेवन आसऱ्यांत आनी खंय भरती करून व्हरतात आनी थंय तांकां ती संवय इतली बोळ आसता की दोरा वयल्यान उडोवन गेल्लेय आसात आनी ताका देखून खंयचे कडेन असले एक आमाल पिवोन कुटुंबांत आसता की त्या कुटुंबांनी आमकां जायते फावटी कुटुंब कलह ह्या कुटुंबांत तुटाफूट आयिल्ली आनी केदां पळयल्यार झगडे जावचे आनी घरा सारकें जेवण नासता नासचें सबार कुटुंबां आसात मस्त कुटुंबां आसात भुरग्यांक बरो फुडार मेळना कोणाकी हांगासर कंडेम करचो विशय वो न्ही गुन्यांव करचो न्ही पूण ह्या वरवीं मस्त पाड जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा मस्त पाड जाल्लें पळोवंक मेळटा आनी ती हकिगत ती रियालिटी आनी हें सहज आमच्या भोंवतणी आमकां पळोवंक मेळचो हो विशय आनी ताका देखून ह्या विशयांत इल्लें चिंतल्यार ह्या विशयांत इल्लें चिंतून आमी जर तर कांय ह्या विशयांत चिंतून मेटां काडून सुरू केलें जाल्यार एकल्या दोगांक उपकार जाल्यार जालो बरेंत कोणा एकल्या दोगांचें जिवीत बरें जाल्यार बरेंत जबरदस्तेन न्ही स्वंत कुशेन आनी ताका देखून हो विशय कोणा खातीर म्हूण सांगल्यार म्हाका हाचे वरी कांय तोंदर नात आनी हांव सारको आसा तांच्या खातीर बिलकूल हो विशय न्ही कोणाक तोंदर आसात तांच्या विशयांत चिंतूंक आनी तांणी चिंतच्या खातीर हो विशय दवरला तुमकां सगळें दिसता की देव बरें करूं आनी ह्या विशयाचेर तुमकां कोणाक कांय सवाल विचारूंक आसा जाल्यार दया करून तुमी ती विचारात तुमची प्रतिक्रिया दियात फाटल्या 2 अंक्यांनी तुमी प्रतिक्रिया दिल्ले बरी आनी वॉट्सॅपाचे नंबर आसा 9449821580 आनी ईमेल आयडी आसा onilds@gmail.com तुमकां समजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार तुमसार जाता असताना चढय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावार्थ आसल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार करून परताना चढय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावार्थ आसल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.